गोंयांत अजून सुमार 1.30 लाख लोक कोविड वासिनाचो दुसरो डोस घेवपाचे आसात। हलगर्जीपणा करून राज्याच्या भलायके कडेन खेळ करूं नाकात। जांचे वासीन घेवपाचे उरला तांच्यांनी बेगीन घेवचे म्हूण मुखेलमंत्री दोतोर सावंत उलयला। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। मॅक्झिमम लोकांनी सेकंड डोस घेवप हो खूब इम्पॉर्टंट आसा। गोंयांत एप्रॉक्सिमेटली आमकां 1,20,000च्या आसपास सेकंड डोस घेवपाचो उरला। तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान म्हाजी सगळ्या गोंयकारांक रिक्वेस्ट आसा, जेणी फर्स्ट डोस घेतलो आनी सेकंड डोस जेणी मिस केला तेणी जाता तितके बेगीन घेवचो। आमी म्हणटा की सेकंड डोस घेतल्या उपरांत म्हणजे ओमिक्रॉन चुकून जालो सुद्दां जर आसत जाल्यार तेजी सिरियस जावपाची पर्सेंटेज ही खूब कमी आसा। त्या खातीर आपल्याक फुल्ली वॅक्सिनेटेड करून घेवप, स्वताच्या फॅमिलीक वॅक्सिनेट करून घेवप आनी जो 18 वर्सां पुराय जाता त्यांनी फर्स्ट डोस घेवप। कारण गोंय स्टेट ही 100% वॅक्सिनेटेड स्टेट, नॉट ओन्ली फॉर द डिक्लेरेशन बट फॉर द सेफ्टी ऑफ द पीपल। इट इज इम्पॉर्टंट। म्हणून म्हजी कळकळीची विनंती आहा समेस्त सगळ्या गोंयकारांक की अजूनही बी आमचे डॉक्टर्स म्हणजे डॉक्टर बोरकर हू इज द इन्चार्ज ऑफ आवर वॅक्सिनेशन, तो एंटायर टीम is from the PHC, CHC, RMD लेवलाचेर एवरी सॅटर्डे दे आर डुईंग द डिफरंट टिका उत्सव एट डिफरंट लेवल। त्या खातीर तुमी इनिशिएटिव्स घेवचे आनी सगळ्यांनी आपलो सेकंड डोस जो आसा हो जाता तितके बेगीन घेवचो। आमकां गोवा बींग अ 100% सेफ डेस्टिनेशन फॉर द टुरिजम पर्पज आनी फॉर द स्टे पर्पज हे डिक्लेअर करपाक मेळपाक जाय। म्हणून म्हजी विनंती आसा आनी लोकांची सेफ्टी ही आमच्या खातीर प्रायम आसा। 1,30,000 लोक उरलेले आसा। त्या खातीर म्हाजी तर सगळ्या जाणांक म्हणजे हांव त्या खातीर म्हणटा तुमी सुद्दां वयता थंयसर प्रत्येकाक हांवें त्या खातीर म्हटलेलें शेक हँड करच्या पयलीं विचारात सेकंड डोस घेतलो मरे काय म्हणून, म्हणजे लोकांक याद जाता अरे हांवें घेवंक ना मरे म्हणून वचून तो परत घेवपाक शकता। म्हणून सगळे जाण टार्गेट करात की आमकां फुडल्या 8 दिसांक 1,30,000 लोक हे टार्गेट करून कंप्लीट जावपाक जाय।